एसटी आरक्षणाच्या नोटिफिकेशनात 2001च्या जनगणनेचो उल्लेख मुख्यमंत्री सांगता सेन्सस आयुक्त करतलो. लोकसंख्येचो अभ्यास पयलीं नवे आंकडे उपरांत फुडले. सांगे आरक्षीत जाल्या उपरांत मंत्री फळदेसायाची कुडचड्यार एंट्री. आरक्षणा उपरांत आपले फुडाराविशीं पक्ष मोठी. सुभाष बेजार. काबराल म्हणटा लोक आपले फाटल्यान. पुरायपणान आरक्षण मेळना तो मेरेन चळवळ चालूच उरतली. 10 तालुक्या भितर बसका. उरिल्ली प्रक्रिया 2.5 म्हयन्या भितर पुराय करता म्हूण खंय सरकाराचे उतर. सांगता उलटा. मंदार सुर्लकार खून प्रकरणातल्या दोशीचे मुक्ततेचे आदेशाक गोंय सरकार दितले. सुप्रीम कोर्टात आव्हान. हालचाली सुरू. चौथ्या दोशींनूय केलो सुटके खातीर अर्ज. सावर्डे 70च्या काजरे घाट घसघशीचेर विद्यार्थ्याक बुडपाचे केसींत 6 जाणां आड FIR. 4 शिक्षक 2 टूर ऑपरेटर. स्कुलांचे कारवाई करची. पालक मिडिया मुखार. मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या लिंक रोडावेले टोल फी वाडयली. 10 ऑगस्ट सावन नवी फी लागू. 31 मार्च 2027 मेरेन नवे दर आसतले लागू. बँकॉकाक फारपेट. 8 जाणांक मरण. 22 जाण जखमी. घडणुके उपरांत थायलंड सरकारान केले कडक बंदूक नियंत्रण कायदे हाडपाची घोशणा. राष्ट्रीय सुरक्षा हेतान सीमा भागा नव्या नवीनीकरण उर्जा प्रकल्पांचे निर्बंध. घर मंत्रालयाचो निर्णय. संसदेत MSME विकास विधेयक मान्यताय. धाकट्या उद्योगांक जातले आर्थिक मजत. भारत चीन अधिकाऱ्यांनी घेतली LAC शांतताय राखपा खातीर उच्चस्तरीय बसका. सप्टेंबरात जावपी ब्रिक्स परिशदे खातीर चीनाचो राष्ट्राध्यक्ष येता भारतात.